नावेली एरिया हांगासर चर्ची मुखार मातशें ते लोकांची चड गर्दी आसता ते स्कुलाक बेता ते एक्चुअली घालप न्ही ते सो हांवें तांकां जाता जाल्यार फुडें मातशें घालपाचें तांकां सजेस्ट केल्लें तुमकां ते सांगनात पयलीं खंय घालतात ना येतात आनी बसयतात डायरेक्ट तेंच्यांनी खंय तरी ते RTO पोलीस ते आयडेंटिफाय करतात पूण MLA खंय ना ना ते खंय घालपाचें आमकां काय करता MLAन मातशें लक्ष दिवंक जाय अशें आमी दिसता. सांगलें ताका आतां थंय तुजी दुसरे कडेन शिफ्ट करा म्हणून लोकांक भरपूर त्रास जालो तेचो. बरोबर येस मिडिया थँक्यू म्हणटा कित्याक काल ते मेल आमकां आदार दिलो आजी येयले हें रिप्लाय हांव एका मोवीन गुडीनो आनी तो शिरोडकर म्हणटा तेका रविडा कित्याक हें आयज हांव भायर सरलो कित्याक आज ओपनली सांगता की हे म्हणटाय की आपण भायर गांव भोंवले भायर गांव रूल करपा जाय भायर हे कितू भायर भोंवले फर्स्ट ऑफ ऑल मोवीन तुका जाता तूं कितू भायर भोंवला आमच्या चड तूं भायर भोंवला आमी आख्ख्या वर्ल्डा भोंवले आख्ख्या वर्ल्ड एक गांव सोडना एक्सेप्ट जपान आमी गेले न्हय हे आख्ख्या वर्ल्डाक गेले आमी रूल एंड रेगुलेशन आमी कितें आमी जाणाय आतां तो शिरवडकर म्हणटा तो आनी व्हड उलयता तो केन्ना भायर गेला तो भायर रूल जाणा कितें तें बेश्टो पॅच उलयलो जायना आमी रुला भायर गेले ना हिंगा आमी कितें कोताय ते आमी न्हायलकारांक लागून लोकां पासत कोताय पण तुका आतां हांव तुका हेगे एक सांगता कोणाली मोवीन गुडीन आली तो म्हणटा न्हू रूल फॉलो कोरे रूल हें कोरे हेका जून जुलय ऑगस्ट जुलयाचे 31 VS 8767 फ्लायट फ्रॉम दिल्ली टू गोवा आमगेले सुने गेले हे काडून गेल्लो कोणाक भयणीक आमी थिंगा वयर एअरपोर्टाचेर वयर रावले एका तितल्या हे गेली एक गाडी येयली व्हायट कलर म्हाका मिस्टेक जालें तेका नंबर काडला कित्याक तेका आर्ग्युमेंटा मदें हांव ते थिंगा पुलिसीन तेका दवरलो तेका सिग्नल हें नासलोलें बेल्ट नासलोलो आनी पुलिसीन पिल्लूक मागीर तेका आडायलो सायडीक लायसन्स दितालें तो म्हणून लागलो कितें बाबाक आदमी हें तेगे मनीस म्हूण कळना तुका आनी तेणें मोबायलाचेर फोन करून मोवीन गुडीना दिला ही हांव फोटो मारना नाजाल्यार असो रिकॉर्ड चोय थिंगा एअरपोर्टाचेर 31 लास्ट मंथ 3 o'clock फ्लायट फ्रॉम दिल्ली टू एक्चुअली लंडन दिल्ली गोवा येयलो तो VS 8767 हेणें मोविनान तेका सोडूंक लायला आनी हांवें पुलिसाक विचारलें अरे तूं तेका कित्याक सोडटा आमच्या कित्याक दोता ना सरका फोन आयला सराक फोन केल्लो म्हणून लागले हें तेगेलें हें तेणें दिवपा जाय न्हू तालो हांव कोणाक दितो तुगे मनशाक कित्याक सोड तूं हेर कित्याक दोत तूं पण ते सेकंडली आतां आख्खे तेगेले हितू भोगमोड्या एक कॅमेरा आसा सांग म्हाका एक सिग्नल लायट आसा सांग तो मेन रोडाचेर आतां काम आहा म्हूण बंद जाला तेणें आपणा गांवांत केन्ना हें गायलां ना हिंगा बिर्ला टू बेनावली मारिया हॉलाको एक आहा थिंगसोन आख्खे कावेली सी जावं ना भायर थिंगसोन एक हिंगा आहा आमगे नावेली हे कडेन पेट्रोल पंपा कडेन थिंगसोन काणकोण वच तूं मागीर तुगेले आमगेले कानेंगिनी वच मागीर काबदारां वच आगोंदा वच एक हें ना एक सिग्नल ना तेन्ना मिटर हेंय ना कॅमेरा ना मागीर तुगे तूं आतां फोंड आल्या म्हाका सोन तूं हिंग वच दरबंदर सोन मागीर हेको एक हें ना पयस सतारी वच आमी वचोलें काळे आमी आतां नावेली 3 हाय आनी आतां तो हो शिरोडकार म्हणटा तो हे सिदेशाचे येयलो कोंकणा तो हें कॅथलिका चर्चीचे येयलो म्हण तेका खबर ना ते आणाड्या खबर ना न्हायले कितू कॉलेज आहाय आनी कितू स्कूल आहाय ती फर्स्ट ऑफ ऑल आनी हे नावेली इगोजीचे स्कुलां ही तो कोंकणो जायन तेणें हें काळांक कितें मिन्स कितें हिंगा हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे शिकताय ते स्कुलान स्पेशली आमी चर्च बी म्हणना आतां आमगेच टायमींग मॉर्निंग 6 o'clock मीस 7 मीस 8 मीस एवरी डे आनी त्या टायमीर स्कूला भुरगे 3000 स्कूला भुरगे 3000 तेंगे पेरंट्स सोडून येताय वत बसीन येताय आमी मिसा येताय देखून ताणें म्हणून हिंग चर्च बगुले आहा चर्ची हें आमी तूं क्रिस्तांव हिंदू हें घालना तें तो शिरोडकार उलयता ते भाशेन ताका पयलीं शिकोवप आसूं कितें उलयता तो कित्याक आमी हें कितें केलें तें आमी बेनिफीट न्हू तें हें केलें तें आमी लोकांक लागून केलां कित्याक एक थिंग आहा आतां तुका हें तुका दाखयता तुगेलें तेगे हें येयलें तें ताका तीन हें येयले ते काल हें दाखयलें आज हांव परतून दाखयतां कॅमेरा जाय पण हे जाग्यार न्हू एक थिंग घायल बरें तूं आनी घाल आतां मडको कित्याक ना तुगे आमगेले वास्को कित्याक कित्याक ना
ಅಲ್ಲಿ नावेली कित्याक तूं टार्गेट कोता कापडो थिंगसान एक 500 मीटर तुका ना मरे हिंगा 2 कॅमेरा कित्याक हिंगसान 1 किलोमीटर दवरली आहाय ह्या हिलच्या जंक्शनाचे नाही मरे तूं कितें घातो ओके व्हेरी वेल आमी तुजें एक केस न्ही पूण एकूय गांव जायनाका न्हू तूं आख्या गोंय घाल पयलीं तुज्या गांवांक घाल आनी हें कर मरे तूं तुज्या गांव पयलीं सुद्दां तुका नावेली पयलीं घातल्या म्हणून होय ना 2 गायले गा बा एक न्हू 2 गायले म्हण प्रॉब्लेम ही इगोची कोणी नाका आमकां इगोरचे कडेन हा कॅमेरा ना तो हो इगोची कंपाऊंड सर्कला कडेन घातला होय दुसरो तू खंय म्हणटा हो काढून खंय घाल म्हणून हो घाल आनी हिंग घाल मरे शिडोळ घाल ना मडगांव घाल बाजरांक घाल आनी ती नावेली घाल नाका म्हणून आनी नावेली काय नाका एक घायला न्हू नावेली पट न्हू ते नावेली पट पेट्रोल पंप होय आनी हिंगा हावसिंग बोर्डाक सरकाराको घायले ते आमगे नावेली पट न्हू तूं टार्गेट नावेली कोता म्हळ्यार कितें तें आनी ही लोक न्हय आमी हेचे आहाय आनी हांव एक सांगो सोदता हेका कोणाक आमी मिनिस्टराक पयस सद्याक हे आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगो सोदता कोणा नोकोय तेंकां आनी बोकवा शिरोडकर तुका सांगो सोदीत हांव हें पण कितें जालां तें आमगे गोंयचे एक फायदो न्हू हें प्रायवेट हें दिल्लीचो आतां बिकॉज तें नांव ना म्हाका काल आहलो तें खंय जालें गरीब कितें तें गरीब विलेज कितें नांव तें ते न्हू हें रे दिल्लीचो हो कॉन्ट्रॅक्टर दिल्लीचो 30% आमगे गोवोरमेंटाक वयता 70% तेका वयता एकूच दिसाक वता मरे पयशे आनी हे आतां कॅमेरा घायले आमकां तेका इंस्टॉल तेका ते 2,75,000 पडले तेका ह्या एक दिसा मदीं काडले ते कोणा बेनिफीट आमी गोंयच्या गोवोरमेंटाकू आतां तो मोवीन तूं हळे कापोस जाता गोंयकार मोगान मेला आतां डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार आमी गोंयकारांक दी मरे कॉन्ट्रॅक्ट पयलीं सद्या तेका खबर ना म्हाका स्वता तो भायर गेल्लो एक पाय सिंगापूर गेलो तो रोड आमी सिंगापूर करून गोंया तो सिंगापूर गेलो मसाज करपाक आनी ती सगळीं चेवड आयले आनी ती नोता बोले कित्याक रोड केलो ना तेणें कळना तुका रोड केलो ना तेणें आतां तूं तर भायर गांवां भोंवन जालो पयलीं सिग्नल चालू करपाक जाय रोड बरें करपाक जाय तूं येवन चल एक गोंय एक रोड दाखय बरो आहा तो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर